आयज खूब खोशयेची गजाल की आमच्या कदंबान एक पावल फुडें मारून आमी आयज स्मार्ट ट्रांजिट कार्ड हेजें आयज उद्घाटन करता आनी ह्या उद्घाटनाक जी कार्डाची बाबतींत सगळी माहिती आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमकां दितले. पयलें कार्ड जे फक्त स्मार्ट सिटी बसीस खातीर आशिल्लें तें कार्ड आज आमी पुराय गोंयांत कदंबा खातीर आनी कदंबाच्या बरोबर म्हाजी बस सर्वीस हांच्या अंडर बसीस आसा हांच्या खातीर हें कार्ड आयच्यान लॉन्च करता. एक्चुली कार्डाची किंमत 150 रुपया आशिल्ली बट ती आमी फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक दिता. जो कार्ड घेवन बसीन ट्रॅव्हल करता ताका पयल्यान पयली 10% ऑफ मेळटलो. इन फ्युचर म्हणजे आवट ऑफ बसीस ज्यो वता गोंया भायर कदंबा वता तितूरय बी हें कार्ड आमी इंट्रोड्यूस करतले सो डॅट विदीन शॉर्ट स्पॅन म्हणजे आमी फक्त पयले 15 दीस हांगासर सगळे ट्रायल आनी सक्सेसफूल जाल्या उपरांत आवट ऑफ गोवा बसीस जे वता तांच्या खातीर तर इट इज एन बीग बेनिफीट आसा. दुसरी गजाल स्टुडंट्सां खातीर जो 50% सिस्टम आसा ती 50% पास सिस्टम ह्या कार्डा वयल्यान चलतली म्हणजे ताका वेगळे आपले आनी आय कार्ड दाखय हें बीन ना. स्टुडंट म्हटलो तुवें फॉर्म भरलो काय ताका 50% लागू जालें. तिसरी गजाल कदंबात सिनियर सिटीजनाक आमी 50% दिता. सिनियर सिटीजन आनी स्टुडंट सोडून फॅमिली कार्डय अवेलेबल आसा. घरांतल्या एका मनशान जर कार्ड घेतलें जाल्यार दुसऱ्याक कार्ड घेवपाची गरज ना. तेणी त्याच कार्डाचेर बाकी ट्रॅव्हल करूं येता म्हणजे मिस्टरान घेतलेलें कार्ड मिसेसीकूय बी यूज जातलें. Having a smart card to travel in the entire state is going to, I think, change the entire scenario as far as the traveling public is concerned. This is in line with our Honorable Prime Minister's plan to have as much digital footprint everywhere possible where it affects common man. सामान्य मनशा एक रिलीफ मेळ्ळो कसो हो मेळटलो म्हणजे 10% तांकां फेअर रिडक्शन आसतलें आनी ट्रॅव्हल करता तांकां म्हाका दिसता एक खूब बरी गजाल आसा.